भोव अधिक मोगाचे न्हू पास्काच्या काळार आमी आसा पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव आमी जाणून आसा त्याच पुनर्जीवन जेजूची आशिर्वादां तुम समेस्तांचेर वैयक्तीक थरान तुमच्या कुटुंबांत आनी तुमच्या समाजान जे कितें तुमी करना आसात भुरगीं जाल्यार शिकून आसात तरणाटी जाल्यार तुमची देणी उर्जीत करना आसात काम करना आसात वेपार वैभट करना आसात कुटुंबा जिवीत जीवन आसात ह्या तुमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर आवय बापायचेर भाव भयणीचेर समेस्तांचेर वय पुनर्जीवन जेजू भरपूर आशिर्वाद घालूं तुमचे जिवीत पुनर्जिवंत थरान म्हणजे महिमेन आनी वैभवान जियोंक देव तुमकां फावो करून दी तर दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्वराचे नांवी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्वरा आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बाप तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो हो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाचो अनुभव आमी चड आनी चड जाणून घेवच्या खातीर एक गीत आमी गावया सर्गाचे राणये उल्हास पाव हालेलुया म्हण आमी गायन करया वय सोम्याक दिनवासिया देवस्तुतेच्या गितां बुकांत K4 K4 पान नंबर 270 आनी 8 पेज नंबर 278 सर्गाचे राणये उल्हास पाव Alleluia, Alleluia. सर्गाचे राणये उल्हास पाव Alleluia. कित्याक जाका तूं वावूंक पावो जाली Alleluia. कित्याक जाका तूं वावूंक पावो जाली Alleluia. सर्गाचे राणये उल्हास पाव Alleluia, Alleluia. प्रार्थोया भोव मोगळा सर्गींच्या बापा सर आशिर्वादांचे उगम तूं सर देण्याचो दातार तूं सर्गुक्त गनामा समेस्तांचे तूं आशिर्वाद घाल दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुवें आमकां सांगाता मेळयलाय तर पवित्र पुस्तकाच्या उतरांद्वारे आमची काळजां मनांत उजवाडाय खरेपणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमच्या पातकी जिविताक आमी मरोन त्या समया जेजू क्रिस्त थंय पुनर्जिवंतपणांत पवित्रपणाक आमी उठोवंक आनी सदांच तुका मानता तसली जिणी जियोंक आमकां फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस वर्तो दीस हांव मागतां आमी पास्कांच्या काळार आमी आसा पुनर्जीवन जेजूचो आमी अनुभव करन आसा एफेसकारां बरयलें पत्र 3 वस्वर 3 वळ म्हणटा एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 3 कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सवेन देवा थंय लिपोवन आसा आमी आमच्या पातकी जिविताक मेल्या आनी आमचें जिवीत क्रिस्त थंय लिपोवन आसा तर क्रिस्त पुनर्जीवन जाला त्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव आमकां जावन आसा अशें म्हणटा आसतना म्हाका उगडास आयलो रशियांत लगभग 100 वर्सां पयलें कम्युनिजम विशेशान वाडोवन येता आसतना क्रिस्तांव भावार्था विरोध विशेश दोगदवणी प्रारंभ जाली कोणी तरी उक्त्यान क्रिस्तांव भावार्थ जी येतात सांगाता मागणें करूंक मेळटात तसल्यांक धरतले ते कम्युनिस्ट आनी तांकां कश्टितले अशें सबार जाणांक जे मागणें चलोन आसलें तांकां धरलें आनी त्या गांवांत रशियांत विशेश हिंव आसा आनी हिंवांत तळी बर्फा बरी जातात आयस आमच्या फ्रिजांत कशें उदक बर्फा बरी जाता थंड तशें थंड आसा तसल्या एका
फोंडकुल्यांत लगभग ह्या 10 जाणां मागण्यांत आसलेल्या मनशांक क्रिस्ती भावार्थी मनशांक तातूंत घालें. कित्याक ते सांगाता मेळोन जेजू खरोच जिवान जाला हालेलुया, जेजू खरोच जिवान जाला हालेलुया म्हणून ते मागणेकार नासले. तांकां त्या कम्युनिस्ट शिपायांच्या मुखेल्यान कमांडरान थंयसर घालें आनी ताचे शिपाय थंयसर राखोली रावले. ताचो कमांडरय एका कदेलाचेर देखून बसलो त्या फोंडकुल्या लागीं. थंयसर ताणें उजो घालो कित्याक विशेश हिंव आसलें. त्या उज्याच्या दावेक तो बसलो आनी ताची सिगार, ताची सिक्रेटी बरी आली सिगार तो ओडूंक लागलो. सांगाताच तो सोरो पिवंक लागलो. आनी थंयसर आसल्या त्या बर्फाच्या उदकांत आसल्या त्या क्रिस्तांव भावांक विशेश दोगदोणी मेळ्ळी. त्या हिवांत तांचे हात पांय कामतेले आनी सांगातास तांकां तान लागतली, भूक लागतली. तरी ह्या कमांडरान तांकां म्हळें, तुमकां जर तर तितलें हिंव आसल्या त्या फोंडकुलांतावन भायर येजय आनी तुमकां हांगासर आसच्या उज्याची धाव मेळा जाय, तशेंच तुमकां खावंक आनी पियोंक मेळाजे जाल्यार तुमी क्रिस्ताक नेगार करा, क्रिस्ताक तिरस्कार करा. आमी क्रिस्ताक तिरस्कार करता म्हूण ओपन घेया. जेजू जिवंत जावना म्हूण सांगा आनी तुमकां हांव भायर काडटलो आनी तुमकां हांगासर ह्या उज्याची धाव मेळटली, खावंक मेळटलें, पियोंक मेळटलें, कसलीच दगदवणी जावची ना. पूण जर तर तुमी आयकना जाल्यार त्याच हिवांत आंकडून म्हणजे त्या हिवांत त्या बर्फांत तुमी थंयसरच मरतल्यात. वेळ पाशार जाता जाताना त्या हिवाच्या फोंडकुलांत आसले त्या उदकाच्या फोंडकुलांत आसल्या वय बर्फ तांच्या कुडीच्या भोंवतणी घट जाता आसतना तांकां विशेश तरान वय मरणाचे वडी येता आसतना भियान एकले दोग ते क्रिस्ताक नेगार करतात, तिरस्कार करतात आनी त्या कमांडरान सांगल्या बरी सांगतात आनी त्या फोंडकुल्यांतावन भायर येतात आनी थंयसर देगीच्या जाग्यार उज्याच्या जाग्यार येतात आनी त्या कमांडरान दिल्लें खाण खातात. आनी अशें एकलेच भायर आयले. पूण तांचे पैकी एकलो आसलो तो मात्र कितल्या हिवाक आंकुडतालो तरी त्या हिवाक ताच्या आंगार आसलें रगत सगळें घेटो जाल्ल्या बरें जालें तरी तो बोब मारनच आसलो. जेजू खरोच जिवान जाला हालेलुया, जेजू खरोच जिवान जाला ताजो हांव अनुभव करनासा. ताजी दोळे तो वयर सर्गाक तो कर्ण परतून परतून बोब मारतलो. जेजूचो अनुभव ताका जाल्ल्या बरी आनी उपरांत अकरेक त्या हिवांतच आंकडून तो मेलो. उरलेले सगळे बचाव जाले. पूण तितल्या भितर हो कमांडर उठलो, ताची सिगरेट ताणें उडयली, ताजो सोरो ताणें उडयलो आनी त्याच जाग्यार दिंबयेर पडलो, सरपडलो आनी उपरांत दोनी हात वयर करून हालेलुया, जेजू खरोच जिवान जाला, जेजू खरोच जिवान जाला म्हणूंक लागलो. ताच्या सांगात्या सगळ्यांक अजाप जालें. ताच्या शिपायांक सयत तांणी ताका विचारलें, धनिया सर, वॉट इज दीस हॅपनिंग टू यू? तितल्या तो म्हणालो, त्या फोंडकुल्यांत हे लगभग 10 जण आसले. थंयसर एकलेच जेजूक तिरस्कार करून, सोम्याक तिरस्कार करून ते भायर येता आसतना फोंडकुल्यांतल्यान म्हाका दिसोंक लागले तांच्या भोंवतणी देंवसार आनी सैतान. देंवसारान आनी सैतानान तांकां वय तांकां ताच्या प्रभावा खाल हाड तांकां सोम्या जेजूकच तिरस्कार करीशें केलें. पूण ह्या एका मनशाच्या भोंवतणी मात्र हांव सुरवेर आंज बडवे आनी देवाची महिमा हांव पळोवन आसा. देखून तो तरी सोम्याक तिरस्कार करूंक ताणें तिरस्कार केलें. अखेर पर्यंत ताच्या भावार्थान तीर रावलो आनी तो थंयसर मरता आसतना ताजो आत्मो सर्गाक आंज बडव्यान व्हेल्लो अनुभव म्हाका जालो. देखून हांवें पुनर्जिवंत जेजूक नमस्कार करून आराधन केलें. मोगाचेनो, आमी आमच्या भावार्थांत अखेर पर्यंत तीर रावच्या तितली सोंसणीकाय आमकां आसा गी. पास्कांचें फेस्त आमी आचारशिल्लें, पुनर्जिवंत परब आमी केली. 40 दीस या 40 आनी 7 दीस करेजमाचे आमी करशिल्ले. तर ह्या पास्कांच्या काळार आनी आमचें मुखलें जिवीत कशें जायचें. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र 3रा वसर 1ल्या वळेर तावन 4थी वळ पर्यंत. कोलोशियन्स चॅप्टर
3 वर्स 1 to 4. क्रिस्त सांगता तुम्ही जर जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तूंक तुम्ही आत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसन आसा. आनी दुसरी वळ म्हणटा संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना, लौकीक वस्तूंक तुम्ही लाभदान आसतना सर्गींच्या वस्तूंक चड गमान दिया. कित्याक तुम्ही मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवा थंय लिपोन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यानो जेजून कुर्सार मारलेली ती बोब तेतेलेस्ताय 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 ह्या एका उतरांत मोगाच्यानो कितली अजाप आसात, विजमीत आसात आनी अद्भुत आसात. आनी ही उतरां परतून परतून सांगिल्ल्या वरवीं तेतेलेस्ताय 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 संपतलें, एल्लवो नेरावेरीतू. वय देवाची सडवण संपली, देवाची सडवण पंता पावली म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत म्हणटा आसतना देवाची वर्ती कृपा गुण करची, अजापां करची, विजमितां करची आमच्या जिवितांत वाळोन येता. देखून हांवेंच जायतीं अजापां विजमितां ह्या करेजमाच्या काळार रेतेऱ्यो दिता आसतना हांवेंच अनुभव केल्यात, म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें ते पळयल्यात. तरी पुनर्जिवंत जिवीत जियोवचें म्हळ्यार कितें तें आमी नियाळ करया. पयलें जावन आसा आमी पातकाक मराजय आनी क्रिस्ता खातीर जियेजय. वी मस्ट डाय टू सिन अँड लिव फॉर क्रायस्ट. वय देखून रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 6व्या वसरांत 11व्या वळीर आमी वाचता रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 11. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा लागीं जियेतात. करेजमाच्या वेळार म्हाका विशेश दादोसकाय जाल्ली. अजापां विजमितां ह्या अद्भुतां जावन आसात. हे कोणाची तकली पटापट गुण जाली, सबार जाणांची मायग्रेन हेडेक सबार वर्सां जावन आसली ती गुण जाली, कोणाक सायनसायटीस प्रॉब्लेम आसले ते गुण जाले, आनी कोणाक गर्भाचें कॅन्सर असलें ऑपरेशन सर्जरी करची आसली पूण देवान अजापात म्हणल्या बरी ते ऑपरेशन करचीच गरज पडोना. आनी कोणाक कॉलन ऑब्स्ट्रक्शन आसलें जेवल्लें सकला वचनासलें जावंक पुरो थंयसर कॅन्सर आसा म्हणून डाक्टरांनी एक दुबाव उसारलो. पूण उपरांत रेतेरे उपरांत डाक्टरान परिक्षा करतना कांयच ब्लॉक ना म्हण जालें. ताजे उपरांत जिरवण बऱ्या तरान जावंक लागली. आनी एका भावाक वय ताका सोडियम लेवल उणें जालें, परगांवांत आसलो तो दुबय, ताका एमर्जन्सी गांवाक हाडी जाय पडलें आनी ताका वय काळजाची पिडा आसली, दुसरे समस्या आसली, मोर्चार आसलो पूण देवाक अर्गां तो बचाव जालो. अशें जायतीं अजापां जाल्यां. ताच्या की वर्ती अजापां मोगाच्यान नीज पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव दिवची जावन आसा. एक भाव म्हणटा 56 वर्सां जालीं ताणें कुमसार जायनासतना 56 जेन्ना रेतेरे वेळार ताणें आयकलें तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय देवाची सोडवण म्हज्या जिवितांत संपली, ह्या पंथा पावली म्हणून ताणें ताचे इतल्या सांगता आसतना एकम्प्लिश्ड आनी तक्षण ताका बगलें आपणान कुमसार जायचेच म्हणून एक बरें सुटावें तो कुमसार जालो. ताचे उपरांत ताका जालो तो अनुभव. तो म्हणटा सर्ग पळयलो अनुभव, आंज बडव्यां पळयलो अनुभव, उजवाड परसळ तेदोळ पर्यंत ताच्या जिवितांत काळोखच काळोख पळयलो. आनी एक भाव काजर जावन आतां 25 वर्सांचो जुबल्यो करचो आसा. तसलो तो रेतेरीक आयलो, नाजाल्यार चड रेतेरी येवचोय न्ही. आनी त्या रेतेरीक आयिल्ल्या वेळार ताका ताच्या जिवितांत 20 आनी 7 वर्सां काजराचे 2 वर्सां पयलें तावनूच एक वायट संबंद ताका आसलो. जाल्यार मोगार पडोन आनी एका स्त्रिये लागीं तो काजर जालो. पूण हें एक ताणें लिपोवन दवरलें. पूण तेन्ना तेतेलेस्ताय 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 म्हणटा आसतना ताका एक विशेश आध्यात्मीक अनुभव जालो की हांवें पातक रडा जाय जिणी बदली जाय म्हण. कुमसार जालो मात न्ही. तो उपरांत म्हणटा ताणें तो संबंद संपूर्ण तरान सोडलो. बायलेच्या पांयांक पडोन ताणें भक्षणें मागलें. अशें आपूण तुका अविस्वासी जावन आसलो 20 आनी 7 वर्सां म्हणून तो सांगता. आनी उपरांत आतां जुबल्यो करूंक म्हणजे न्ही जावन काळजांत तावन हांव तुका पतीन म्हण घेता, हांव तुका पती म्हण घेता, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विस्वासी रावता, हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका मानान लेखता अशें प्रामाणीकपणान सांगूंक ताका साध्य जालें म्हणून तो सांगता. मोगाच्यान हें एक वर्तें अजाप न्ही. हें जाल्यार एक नीज विजमीत देवाक मानवचें तसलें खरें पुनर्जिवंत क्रिस्ती काजरी जिवीत जिवंच. आनी एक भयण साक्षीता अशेंच तिचो घोव अविस्वासी जाल्लो तिका कळ्ळें. तें कळ्ळ्या उपरांत सैतानान तिच्या मतींत अशें घालें की जर तर तुजो घोव अविस्वासी जाता जाल्यार तूंय अविस्वासी जा. तेणें एका तरणाट्या
संबंध दवरलो. घोव तिका सोण गेल्ल्या वेळार त्या वेळार ती ह्या तरणाट्या सांगात रावतली. घोवाक कळत नासलें आनी अशें म्हणून आशिल्लें तो तरणाटो तिका सोण गेल्ल्या वेळार आनी एका तरणाटल्याक अशें 500 तरणाट्या लागीं तिणें संबंध दवर घेतलो. पूण ह्या कारेस्माच्या वेळार तिका मेळ्ळो देवाचो संदेश. पातक रड आनी जिणी बदल ना जाल्यार तूं नासताय. पातक रड आनी जिणी बदल तूं ना जाल्यार तूं नासताय. लुकाचो वांजेल 13वा वचोर 3री ओळ. लूक चॅप्टर 13 वर्स 3 हिच्या काळजाक एका भाल्या भशेन रमलें ती म्हणटा. आनी एक बरें सुटावें कुमसार जाली. ते सगळें जिविताकच तिणें पाठ केली. आनी म्हाका केवल म्हज्या पती सांगाता विस्वासी तरान जियेजे. म्हज्या पतीच्या भुरग्यांच्या साल्वासांवा खातीर हांवें व्हरतो त्याग सॅक्रिफायस करीचय. देवाक मानवच्या तसले महिमेची क्रिस्तांव जिणी जियेसय असलो एक दृढ निर्धार तिणें घेतलो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून म्हाका जनो पुनर्जिवन जावचें म्हळ्यार पयलें पातकाक मरचें आनी क्रिस्ता खातीर जिवचें. आनी दुसरें जावन आसा आमच्या मतींत आमी नवें जावचें. तुमची मनां नवीं जावं दी. तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं दी. रोमाकारां बरयलें पत्र 12वा वचोर 2री ओळ. म्हाका न्हू एक व्यक्ती ह्या दिसांनी आयलो म्हज्या लागीं आनी सांगता ताच्या जिवितांत पाद्रापांचेर ताका जायतो राग आयिल्लो. देखून तो पाद्रापांक जायतें तो येडतालो आनी यूट्यूब चॅनल करून त्या चॅनलाचेरय तो याजका विशयान कितें कितें तो सांगतालो. ताका कोण बरें याजक ताच्या विशयान मात्र तो उलयतालो. उरल्या याजका विशयांत तो जायतें वायट उलयतालो. आनी उपरांत त्या यूट्यूबाचेर तो सांगतालो पाद्रापूच जावंक वेचें कित्याक. पाद्राप म्हळ्यार केवल मजा मारतात, घामाता करतात, कुशलायेची जिणी जियेतात. देखून भुरग्यांक तुमच्या पाद्राप जावंक सयत धाडी नाकात म्हणून अशें तो सांगतालो खंय. पूण जेन्ना ताणें कारेस्माच्या काळार एक पावटी ताणें कुर्साची वाट केली आनी त्या कुर्साच्या वाटे वेळार ताका बगलें जेजू ताचे खातीर जीव दिलो. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते नेणान. ही उतरां ताच्या काळजाक लागलीं. जेजून कुर्सार तावन सांगली ती उतरां बापा तांकां बक्षी कितें ते कितें करतात म्हण ते नेणान. ह्या भावान आपल्या काळजांत तावन म्हळें की सोम्या हांव जाणा हांव कितें करता म्हण. जाल्यार म्हज्या मोगान भरोवन तूं म्हणटाय हांव नेणा हांव कितें करता म्हण. वय हांव नेणा आसलो ह्या जाकां दुखोवचें म्हळ्यार तुकाच दुखोवचें. तांणी तांचे कुटुंब सण, तांचो फुडार सण, आस्पदीक सण, सुवार्ता परगटणे खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिलां. तांच्या पैकी जायते अस्कत जावन आसा. तांच्या किसड हांवूच अस्कत आनी पातकी जाल्यार तुवें म्हाका बक्षिलें सोम्या जेजू. आज तावन ही म्हजी खोटी साल, म्हजी खोटी जिणी हांव संपूर्ण तरान हांव सण सोडटा म्हणून म्हाका जेन्ना तो म्हणटा तो संपूर्ण तरान बदल्लो. ताचें जिवीतच रुपांतर जालें. आमकां आसा मोगा जेन्ना धाकले सांत आगोस्तीनाचो कसो तो बदल्लो. पातकी जिणयेंत आसलो 30 आनी 2 वर्सां. कशें मरी मागदलीन बदल्लें. तिचे थंय 7 देंवसार आसले म्हळ्यार 7 ती महापातकां. गर्व, आबलेस, पोटार्दपण, कामातुराय, आळसाय, मोसोर आनी क्रोध भरपूर तरान तिचे तें आसलें. पूण जेन्ना सोम्या जेजू लागीं ती येता ती संपूर्ण तरान रुपांतर जाता. तिची जिणीस बदलिता आनी नवें जिवीत ती जियेता. अशें मोगाचें न्हू आमी पुनर्जिवंत जावचें म्हळ्यार पातकाक मरचें आनी क्रिस्ता खातीर जियोवचें. दुसरें आमचो मनोभावच बदलोवचो. आनी तिसरें जावन आसा नव्या जिविताची साल आमी जियोवची. वॉकिंग इन द न्यूनेस ऑफ लायफ. रोमाकारां बरयलें पत्र 6वा वचोर 4थी ओळ. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 4. क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. तेच वरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सवे निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू हांव गेले त्या 25 वर्सांत हांव ह्या कॅरिझमॅटीक रेतीरेनी हांव आसा. आनी फाटीं पळयता आसतना म्हाका वर्ती धादोस काय. कित्याक ह्याच दिसांनी बॉम्बेंत एका तरणाट्याक याजकी दिक्षा मेळ्ळी. हांव नवो याजक जावन बॉम्बे आसतना कॅरिझमॅटीक रेतेर दिता आसतना ह्या भुरग्याची आवय बापूय त्या रेतेरींत आसतली. ती आवय बापूय देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन
त्या कॅरेस्मॅटीक पवित्र आत्म्याचे ध्यानाने भरोवन तांची जिणी जियेत आसतना तांच्या भुरग्याक आयली उर्बा याजाक जायची म्हणून, आनी आज तो याजाक जाला. बॉम्बेंत कॅरेस्मॅटीक मागण्याक आयिल्ल्या कितल्या जाणांच्या कुटुंबांत कितलेशी देवापणे फुल्ल्यान आनी आज ते याजाक जाल्यात. आमच्या मंगळुरांत या उडपीन कॅरेस्मॅटीक मागण्या वरवीं कितलीं देवापणे फुल्ल्यान. मात न्ही कितले जाण इगर्जी वचनातले आज इगर्जी वेतात, वासप वाचनातले वासप वाचतात, पवित्र पुस्तक वाचनातले पवित्र पुस्तक वाचतात. काजारी जिवितांत वेगळ्या सारचे वाटेर असली आतां गो बायलां भोगसून सांगता आसात. स्कांदलाची जिणी जियेतली आवय बापूय आतां भुरग्यां खातीर आदर्श क्रिस्ती काजारी जिवीत जीवन आसात. बेबदे जाल्ले, सोरोप येतले, ड्रग एडिक्ट जाल्ले, देवातान पयस सरलेले उजवाड्याच्या वाट्यान जीवन आसात. स्वार्थान जीवन असले आज समाज सेवा करनासात. दिमबियर म्हणून मागणें करनातले, सोरो बेबदेपण ड्रग्स वायट सवय सोडून दिमबियर म्हणून हात वयर कर मागणें करनासात. होय मोगाचेनो, पुनर्जीवन जेजू आमकां नव्या जिविताची साल जियोंक आमकां कुरपा दिता. आनी चवथें जावन आसा आमचें मन सर्गींच्या वस्तूंचेर केंद्रीकृत करता. वी फिक्स आवर आयज ऑन द थिंग्स ऑफ हेवन. कोलोशेकारां बरयलें पत्र 3 2 ओळ. कोलोशियन्स चॅप्टर 3:2. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड आमी मोन दिता. हालेलुया. वय मोगाचेनो, कॅरेस्मॅटीक मागण्याक आयिल्लीं कितलीं जाणां आजकाल ऑर्फनेज चलयतात, अनाथांची सेवा करतात. वाटेर पडलेल्या पिडेस्तांक गरजेवंतांक उखल व्हरून आस्पत्रे व्हरून ताका चिकित्सा मेळाशें करतात. कोणाय दुर्बळांचें घर पडलां जाल्यार तें बांदूंक तांकां कुमक करतात. HIV एड्स पेशंट्सांक सयत पिडेस्तांक सयत कांटाळानात तांच्या खातीर कितें करून जाता करतात. आनी एकलो हांगासर रेतेरी करूंक आयिल्लो डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की, तो हांगासर रेतेर गेल्या उपरांत ताका एक विशेश पवित्र आत्म्याचें एक प्रेरण मेळ्ळें खंय. तें LGBT लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर्स आसात आनी हे नापुंसक व्यक्ती आसात, आमी म्हणटा हिजरे, तांच्या सांगाता वावरूं, तांकां सुवार्ता प्रकट करूंक, तांकां वचोन पवित्र पुस्तक दिवन तांकां इगर्जी हाडचेंच आसलें, रेतेरेक हाडचेंच आसलें, बरें काम करूंक. पळया मोगाचेनो, पुनर्जीवन जेजू आमकां कशें पुनर्जिवंत करता. पळय एकली आवय म्हणटा, साक्ष दिता, तिच्या गर्भांत आसलें बाळशें डाक्टरान म्हळें तुवें अबॉर्ट करीचें, तें भुरगें जल्म जाल्यार ताका मानसीक वाडवळ आसची ना. पूण ती अबॉर्शन करच्या पयलें, गर्भपात करच्या पयलीं एक रेतेरीक आयली आनी हांगासर रेतेरी वेळार मागणें करता आसतना देवान तिका संदेश दिलो, तुवें गर्भपात करचो न्ही, त्या भुरग्याक तुवें बरें करून पळयचें. जशें मादर तेरेसान कितलेशा लाखो लोकां पळयलें, तुका एका भुरग्याक पळोवनचें एक वर्तें भाग हांव फावो करता. तितल्यार ती डाक्टर लागीं गेली आनी म्हणाली, म्हाका अबॉर्शन नाका, हें भुरगें म्हाका जाय. डाक्टरान कितलें ताजेर वताड घाल्यार आयकोना. तें भुरगें जल्मल्या उपरांत मानसीक भुरगें, सारकी वाडवळ नासली, कितल्या अपरभयान तें पळयता म्हणना. त्या भुरग्याक घेवन आयली. आतां तें भुरगें 10-12 वर्सांचें. ती म्हणटा, ह्या भुरग्याक तें हांव जेजूक पळयतां फादर. हें भुरगें म्हाका कश्टीत आसतना हांव जाणा सरकार म्हाका वर्तें इनाम आसतलें. मात न्ही, ह्या संवसारांतच जेजूची सेवा साकरी करूंक म्हाका हें भुरगें एक अपुरब्याच्या हातेर जावन आसा. पळया मोगाचेनो, तेज्या जिविताचें स्वरुपांतर जालां, तेज्या जिविताचें स्वरुपांतर जालां. आनी पांचवें जावन आसा मोगाचेनो, आमी पवित्र आत्म्या थंय जियेता, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल जियेता. गलातकारां बरयलें पत्र 5:25 बोल. गलेशियन्स चॅप्टर 5:25. आत्म्या थंय जियेया, देखून आत्म्या प्रमाणे चलोया. जे कोण मोगाचेनो पुनर्जिवंत जाल्यां ती हर एक निर्धार घेता आसतना मागणें कर, देवाक अर्गां होगलाप दिवन देवाचो अनुभव जावन देवा लागीं उलयतात. आनी तेन्ना देवच तांकां वाट दाखयता. कसली वाट तांणी धरी जाय, कसले निर्धार तांणी काणगे जाय, कसलो वावर तांच्या जिवितांत करी जाय. पवित्र आत्मा तांकां चलोवन व्हरता. आनी सवें जावन आसा आमी नवें जिवीत नेसता. वी पुट ऑन द न्यू सेल्फ. कोलोशियन्स चॅप्टर 3:9-10. कोलोसेकारां बरयलें पत्र 3 9 आनी 10 बोल. एकामेका फटयनाकात, पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तृत्वा समेत पाठ कर नवें सैंब तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडता पर्यंत देव आमचो रचणार खळनासतना तुमकां नवीन करीत आसा. हालेलुया.
मोगाच्यानो पुनर्जीवन जावचें म्हळ्यार आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवचें. जेजून ताच्या आमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ करून चड आनी चड ताच्या सारक्याचें आमी करचें. एक कुटुंब हांव जाणा, तांच्या घरांत केदाळे सोरो आसतालो. भुरग्यां सांगाता ती सोरो पियेतली, पूण ताच्या भुरग्यां पैकी एकलो बेबदो जालो. शिकप बरें शिकलो, MBA केलें, पूण पियोन पडटालो, काम करनासलो. त्या भुरग्याक बरें करचे खातीर डिवायन कॉल सेंटराक आयले. 12 वर्सां पयलें. आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार हांवें तांकां म्हळें, तुजो भुरगो बरो जाता, तुमी एक रेतेर करा. पयलीं ती म्हणाली, आमकां वेळ ना फादर, आमच्या भुरग्याक दवरून ताका बरें गनपाटी धाडा. हांवें सांगलें, तो बरो जाल्यार ही पाटी येता. तुमच्या घरांत केदाळे सोरो आसता, तुमच्या फेस्ता बरपेकी सोरो आसता, तुमच्या काजाराच्या कार्यांकी सोरो आसता. आनी ताणें बरें जाय जाल्यार तुमी तुमच्या पुता सांगाता रेतेर करीस. तांणी पुता सांगाता रेतेर केली. पयल्या रेतेरेन घोवा पयलां कितलो बरो अनुभव जालो की तांकां कळ्ळें की तांचो पूत बेबदो जावंक तींच कारण म्हण. कित्याक सोरो पियोन तांच्याच संवसारांत आसली, भुरग्याक सारको वेळ दिवना, भुरग्यां सांगाता आमोरी तेस करूं ना, तांणी तरी कुमसार जावंकूच ना. 12 वर्सां जाल्लीं, कुमगार तरी नितळ काळजान तांणी घेवंक ना. देखून तांणी का बोगलें, तांणी एक रेतेर केली पावना. हरी एका म्हयन्यांत रेतेर करची म्हणजे हरी एका म्हयन्यांत तांणी 1 वर्स रेतेर केली. पुतान बरें जावचें म्हणून पयलीं केदाळे मागोवन सांगतलीं, तांणी सांगचेंच रावयलें, फादर पयलें आमी बरें जाल्यार आमचो पूत बरो जाता म्हणून आमकां कळीत आसा. 1 वर्स तांणी रेतेर करचें जाल्यार पुतान सोरो सोडलो मात न्ही, तांच्या घरांत मोगाच्यान सोरो दिवचो, सोरो हाडचो, सोऱ्याची बाटली सयत दवरचें तांणी रावयलें. खंयच्याच कॅलेंडराचेर सयत खंयच्याच वायन शॉपाचें नांव आसा या वायनचे सोऱ्याचें तें पिंतूर आसा तसलें संगती सयत घरांतलें काडून उडयलें. तांच्या व्हडल्या बेस्ताक जावन दी, खंयच्या परबेक जावन दी सोरो ना. पळया, संपूर्ण तरान नवें जिवीत ती न्हेसली मोगाचें. आनी कितलेशे जाणांक रेतेर मंदिराक हाडूंक कारण जाली. आनी उपरांत ताचो पूत काजो जालो. काजो जावन आतां बरीं भुरगीं आसात ताच्या पुताक. कितल्या अपुरबायेचें जिवीत जियेता म्हणा, कितलें बरें काम ताका आसा. तोच पूती हांगासर येवन साक्ष दिता, हांव पयलें पातका वरवीं नासाच्या वाटेन आसलो, आतां पुनर्जिवंत जिवीत जिवन आसा. आय एम लिवींग ए रेसरेक्टेड लायफ. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, लिव ए रेसरेक्टेड लायफ, लीड ए ग्लोरियस लायफ, गेट अवे फ्रॉम दॅट शेमफूल लायफ, ए लायफ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, गिव इट अप. 7वें जावन आसा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक आमी साक्ष दिता. बी ए विटनेस टू द रेसरेक्शन ऑफ क्रायस्ट. धर्मदूताची कृत्यां बूक अवस्वर 1:8. Acts chapter 1 verse 18. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारिया आनी संवसाराच्या पंतान पंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. हालेलुया. यू वील बी माय विटनेसेस टू दी एंड्स ऑफ दी वर्ल्ड. एक पावटी मोगाच्यान आमी पुनर्जिवंत जिवीत जियेल्या उपरांत आमी खंयसर गेल्यार मोगाच्यान आमी साक्ष दिता. हांवें म्हजेच जिवितांत हांवें नियाळ करतना म्हाका बगचें, जेन्ना हांव पवित्र आत्म्यान भरोंक ना, या जेन्ना हांव एक बरें खुमसार जावना, नवी जिणी जिवना, हांव घडयेन आकर्शीत जालां संवसारी जिविताक आनी हांवें पातकां गेल्या. सबार सांगात हांवें पातकां गेल्या. जेन्ना एक पावटी हांव कॅरिस्मॅटीक जालो आनी कॅरिस्मॅटीक जिविताचो रूस म्हाका मेळ्ळी, त्या नव्या जिविताची रूस म्हाका मेळ्ळी. आतां मोगाच्यान हांवें पातक केल्यार तक्षण हांव जाणा जाता, बरें खुमसार जाता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन परतून देवाचो अनुभव हांव जोड घेता. आनी देवाचो अनुभव जोड घेतलेच हांवें हेरां सांगात केल्ल्या पातकां खातीर हांव त्याग सॅक्रिफायस कर. कोणा सांगात हांवें पातकां केल्या आनी तांच्या खातीर हांव मागतां. मात न्ही, हर एकल्या की वय हांव पातक रडोवन जिणी बदलूंक, पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव जोडीचें करूं हर प्रयत्न हांव करतां. असले भाग मोगाच्यान आमकां हर एकल्या फोव जावं दी. एक पावटी आमी पाठ केल्या त्या परण्या जिवितांक संपूर्ण तरान पाठ करूंक आनी एक पावटी आमी नवें जिवीत जियोंक आमी प्रारंभ केला, सुरवात केल्या. तें पुनर्जिवन जिवीत सदांच जियोंक देव आमकां कृपा दिवं दी. आमी दोळे धांपून मागणें करया. भोव मोगळा सर्गींचे बापा, आमी तुका काळजांतान अर्घ आनी होगलाप दिता. दिव्य वाणी लायव हे मागण्याचे कार्यक्रम ती आमकां दिल्ल्या पासून हे मागण्याचे कार्यक्रमची सुरवात केल्या आमच्या भावा विनोद फेर्नांडीस विनोद गांगुलेचो आमी व्हडा मोगान आमी उडास करता. सुवार्ता परगटणे खातीरच आपल्यान जिबी समर्पण दिवन अकरेक बापा तुवें ताका अवचित सर्गींच्या राज्याक आपयलाय. ताका सर्गींचे सुख फाव कर. ताणें केल्ल्या त्यागा सॅक्रिफिसा, ताणें केल्ल्या सेवेक सरकार ताका वर्त प्रतिफळ फाव कर बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान
ह्या संवसारांत ताणें केल्लीं सर पातकां ताका बक्षी आनी ताका धुवन परिशुद्ध कर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमांत आमी वांटेली जावन आसा. ह्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एकल्यान आमी सुवार्ता आमच्या जिवितांत स्विकार करूं. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय पुनर्जीवनपणाचो आमी अणभव जोडूं आनी आमच्या जिवितांत संपूर्ण तरान नवें मन आपणावन जिवीत रुपांतर करून घेवंक तुका महिमा दिवचें तसलें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. भोव मोगाचें न्हू. म्हजें नांव आनी हांगासर फोन नंबर हांगासर आसा. म्हजें ईमेल आसा. केदाळे खंयच्याय गरजेक तुमी म्हाका फोन करयेत. ह्या म्हज्या ईमेलाक तुमचे प्रेयर रिक्वेस्ट धाडयेत. वा आमचें वेबसायट आसा दिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरचें वेबसायट www.dccmulki.in हांगासर वचून थंयसर आमचें ॲप आसा तें डावनलोड करयेत. तें ॲप डावनलोड केल्यार तुमची मेसाची त्या सावां थंयसर दियेत. आमच्या रितेरीचो विवरी आसा केदाळा रेतेरी आसात म्हणून आनी कशें हांगासर पावूं मुल्की म्हणून आसा. तशेंच तुमी रेतेरीक येता जाल्यार थंयसर तुमचें नांवय रजिस्ट्रेशन करयेत. तुमचे प्रेयर रिक्वेस्टूय थंयसर धाडवेत आनी तुमकां डोनेशन धाडूंक आसल्यार थंयसर तुमकां अवकाश आसा. तुमकां समेस्तां देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचें न्हू. तुमकां समेस्तांक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. सर्गाचे राणये उल्हास पाव. आलेलुया. तो आपने सांगलेले परी जीवन जाला. हालेलुया. तो आपने सांगलेले परी जीवन जाला. हालेलुया. सर्गाचे राणये उल्हास पाव. हालेलुया. हालेलुया. सर्गाचे राणये उल्हास पाव. हालेलुया.